टेनंट व्हेरिफिकेशन्स आमी कांय दिसा पयलीं लॉन्च केले. टेनंट व्हेरिफिकेशन निमित्तांत गोंयांत येवपी आयदर लेबर आसत किंवा बाकीचे आसत हांचें व्हेरिफिकेशन जावपाक सुरवात जालां, जेणे करून ताजेर कंट्रोलूय येवपाक लागल्या. म्हाका दिसता 100% आपल्या घरांत जाका आमी दवरता ताजें पुलीस व्हेरिफिकेशन करून घेवप ही काळाची गरज आसा. जर तें घेतलें ना जाल्यार आमी वेगवेगळे इन्सिडंट पळयता, वीच इज खासा करून आमी घरांत दवरलेल्या टेनंटा खातीरच जाता आनी ताजो मागीर पश्चाताप करपाची पाळी ही खुबश्या गोंयकारांचेर आतां पर्यंत आयल्या. त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्यान नव्या पुलीस हेडक्वॉर्टर बिल्डिंगेचो बुन्यादी फातर घालो. काम बेगीन पुराय करून रोखडेच उक्तावण जातलें म्हण तांचें उत्तर. गोंयांत पुलिशेंतूय बी नवीन क्रांती हे हेडक्वॉर्टर्स घडोवन हाडटले हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. सातत्यात पुलीस हेडक्वॉर्टर्स हाका एक बऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. आमचे वीच इज द ओल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर 60 years ह्याच हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान पुलीस हेडक्वॉर्टर्स म्हणून काम पळयतात आनी सातत्यात हाजी इम्प्रुवमेंटाची रिनोवेशन किंवा नवीन बिल्डिंगेची हाची गरज आशिल्ली. नॉट ओन्ली द बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बट ताच्याच बरोबर सिग्निफिकंट टॅक्नोलॉजी, सायबर क्रायम, ट्राफीक मॅनेजमेंट, पब्लीक सेफ्टी, डिजास्टर रिस्पॉन्स आनी सिटीजन सर्वीस ज्या पद्दतीची फेसिलिटीज जाय त्या पद्दतीची फेसिलिटीज पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान हाज्या फुडें अवेलेबल आसतली.